आमकां अरावंड 10:25 एक कॉल आयलो की MES कॉलेजी कडेन एक्सिडंट जालो म्हणून. सो आमी इमिजिएटली रश केले तेन्ना आमी पावचे पयलीं तांकां जे इंजर्ड कोण आसले तांकां एम्बुलन्सान शिफ्ट केल्लो. सो आमी हांगा चिकालीम हॉस्पिटलान आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण एक्सपायर जाला. टोटल 5 जाण आसले. रिट्स गाडी वास्को वेर्ना साकून वास्को ट्रॅव्हल करताली. सो सेल्फ एक्सिडंट जावन सायडीन एक कलवट आसलो ताका मारून मेजर इंजरीज जाले. सो 2 जाण आसा तांकां GMC शिफ्ट केला. 3 जाणां डेड बॉडी आनी आसा ती शिफ्ट करतात. तांची डिटेल्स बी कितें म्हाका कामाक बी आसले अशें कितें मेळ्ळा आसा डिटेल्स बी कितें 2 जाण ते हांगा वास्को कामां आसले एकलो एअरपोर्टार आनी एकलो नेवीन म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां. आनी 3 जाण जे बाकीचे आसा ते तेंचे फ्रेंड सर्कल केरलाचे ते हांगा न्यू इयर सेलिब्रेशना लागून आयिल्ले. सो 2 जाण एक्सपायर जाला ते हांगा गोंयांत काम करता ते आनी एक तो एक्सपायर जालो तो तेंचो फ्रेंड. सो टोटल 3 जाण एक्सपायर जाला. टोटल 5 जाण टोटल 5 जाण. डॉक्टर आउट ऑफ डेंजर एकलो सिरियस आसा आनी एकलो आउट ऑफ डेंजर आसा. आनी तांकां सद्याक GMC मेळ्ळो आसा. थँक्यू सर. Got in a motor vehicle accident. Of them, 3 people were brought dead. Okay, 2 people were severely injured. One with head injury, and he has massive bleeding. He sent stabilized the patient and sent to GMC. Second patient was mild injury, hip injury. He also sent to GMC. Other 3 were brought dead. सर सगळे तिनूय ब्रॉड डेड आशिल्ले. आतां सद्याक जो 2 पेशंट ते आतां खंय GMC They are in GMC. We have stabilized the patient. Yep. Are they okay? They are fine. The first one, the head injury, What's the his- pressure कमी आशिल्लो, but his face looks fine. थँक्यू डॉक्टर. तुमचें नांव कितें? Dr. Rohan. थँक्यू.